आज हांव हांगा मुळगांवां आमच्या गांवांत आसा आनी थंय हांगा रामनाथ देवस्थानाक तुमी काल कितले खूब दीस आयकलां आसतले पेपराचेर बी सो मुद्दाम आज शिवरात्रेच्या निमतान हांव हांगा पळोवपाक आयलो. खरेंच जर पळयशीत जाल्यार हांगा जी एक ती मुर्ती बी आसा ते खरेंच प्राचीन दिसता. माझ्या 2 दीस पयलीं आमचे जे एनवायरमेंटलिस्ट राजन केरकार येवन गेल्ले आनी ते त्या मताचे आसले की 1000 पूर्वीचे आसतली. हांव सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता की गांवकाराच्या लोकांचे आनी देवस्थान कमिटीचे की तांच्यांनी ही जागा खूब क्लीन करून हाका परत साज दिवपाक प्रयत्न करतात. आनी डेफिनेटली जर आतां जर प्रयत्न सुरू जाला फ्युचरान खरोच हाचो प्रॉस्पेक्ट बरो आसा. म्हजी रिक्वेस्ट आसा आमचे जे आर्किओलॉजी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर की तांच्यांनी ही जी सायज म्हणजे कितकी ओल्ड आसा हाचे डिटेल पेपर्स काडपाचे वेदर वी कॅन डिक्लेअर इट एज अ हेरिटेज सायट आनी हांगा जर कितें डेव्हलपमेंट करपाक जाता जाल्यार नक्कीच बरो जातलो. आतां जेन्ना हांव गांवकारा कडेन उलयतालो जाल्यार ते सगळे सांगताले पयलीं ही तळी म्हणजे 30-40 वर्सां पूर्वीची ही तळी खूब भरलेली आसतली. लोक हांगा न्हांवपाक येताले म्हणजे देवाक फूल घालून मागीर वताले. तशें पयशे जाल्यार गांवांतल्यान हे फक्त एक 10 मिनटाचे चलत हेचेर डिस्टन्स आसा. स्कुटर घेवन येयल्यार म्हाका दिसता 5 मिनटाचे 4-5 मिनटाचेच डिस्टन्स आसा. सो त्यामुळे असे जे आमचे जे प्राचीन कालीन जी देवस्थानां आसात आमचं सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच ही सगळी प्राचीन देवळां रिनोवेट करपाक असेंब्लीनय सांगला बजेटानय सांगला रिनोवेट करपाक मदत करता. सो सरकारान हेचेर गांभीर्यान पळोवचें. आमदार हे नात्यान म्हजो फूल प्रयत्न आसतलो. हांव ऑलरेडी आमच्या मिनिस्टरा कडेन उलयलां. तांणी म्हाका रिक्वेस्ट सांगला की एक दीस आमी पर्सनली ही सायट विजीट करुया. तशें आनी एकूय सायट आसा आमच्या बिचोलेन हांव म्हणजे रायट टायम ती हांगा विजीट करूं आनी आमी जो डेव्हलपमेंट करूंक शकता तो आमी डेफिनेटली करतले. हांव परत एकदा देवस्थान कमिटीच्या अध्यक्ष कमिटीचे आभार मानता की तांच्यांनी ही सगळी जागा बरी लिपसर करून आमच्या लोकांचे भावना वाडोवपाक ही मदत केली. कितल्याशाच वर्सांनी आमकां हांगा एक श्रद्धास्थान कशें पळोवपाक मेळटा. कित्याक तर हे मायनिंगेक लागून आमचे सगळे रामनाथी म्हणून फेमस आसले तेन्ना तळी आनी त्या भायर हांगा देवस्थान आसले आनी आमी न्हांवपाक बी येताले. ही सगळे मायनिंग लागून अडचण जाली. कोणूच येनासले पावनासले आनी अशी खाचकट जाल्ली की लोकांक खबरूच नासलें हांगा कितें देवस्थान आसा म्हणून. आनी ह्या खूब वर्सांनी ह्या भुरग्यांनी मेळोन हें कितें हांगासर कमिटीन सगळी स्वच्छता केली आनी हें एक शिवरात्रेचें नवीन हें आमचें पयलीं आसलें पूण आतां तें नवीन हितून तेजी हें जाल्या सुरवात पुनर्स्थापना कशी जाल्ली आसा आनी ते सारकें भरपूर लोक येवन गेले भक्तगण. आपलो अभिषेक केलो थोड्यांनी आनी बरें वातावरण सामकें भक्तिमय जाल्लेलें आसा. आयज आमी खूब वर्सां नंतर म्हणजे जवळ जवळ आमकांय खबर ना की हांगा अशें आसलें की स्थान आनी आमी फर्स्ट टायम हें क्लीन करून जवळ जवळ 8 दीस लागले आमकां. आनी आयज जी महाशिवरात्री आमी मनयता जी अशें कितें ना की हेज्या परस फुडले फावटी हांगा महानैवेद्य महाप्रसाद असो करपाचो ठरयला आमी की आयज जें जालां ते एक लोकांची जागृत सकाळ पासून जर पळयत जाल्यार एक 200-300 लोक येवन गेल्लेले आसा आनी ह्यान फुडें हेका खूब प्रतिसाद मेळटलो असो आमकांय खबर आसा. लोकांक अजून सगळें खबर नासलें की आसा की काळांतरान हांगासर पुजा बी जाताली पूण अशें नासलें की हे फावटी आमी सगळी सोय केल्लेली आसा. गाडयो सुद्दां सरळ आमच्या देवळाच्या हेतूर येता. त्यान फुडें जातलें तें हे सगळो परिसर निवळ करून हांगा आमी एक महानैवेद्य करतलेच. सो म्हणजे ही महाशिवरात्रीची परंपरा चालू दवरतले. ह्यान फुडें जी आहा ही कंटिन्युअस उरतलो प्रोसेस. तो बंद पडपाचो ना आनी जे आतां जे अंदू जें जालां तेज्या परस फुडें जातलें इतलेंच सांगता.